डिझेलाचे रेट वाढले परत दरवाडी आड आयटकाचो सोमारा भारत बंद चवथ तोंडार आसतना म्हारगाय जाल्ल्यान गोंयकार जालो बेजार। माशेलांतल्या बस स्टँडाच्या लोकांनीच केलें उक्तावण गोविंद गावडे म्हणटा हे मगोचे कारस्थान। मया आनीक 12 नाकात सोऱ्याची नवी परमिटां दिल्यार आंदोलन करपाची मयेकारांची शिटकावणी। नितुल्लेच्या गांवांत आतां रोयतले स्ट्रॉबेरी तज्ञ म्हणटा सांगेचो हो वाठार स्ट्रॉबेरींक सामको पोशक। आता खबरो विस्तारान। पेट्रोल आनी डिझेल वाडत चल्ला ताचेर निशेध करून विरोधी पक्ष रस्त्यार देवप ही नवी गजाल न्हय, पूण पेट्रोल आनी डिझेलाचे रेट हिसपा भायर वाडल्यात ही मात सामकी नवी गजाल। ह्या दरवाडीच्या विरोधात विरोधी पक्षांनी सोमारा भारत बंदाचो उलो मारला। गव्हर्मेंटान हाजे कितें तरी सबसिडी मेळटा हाका ताका दितात तशी पेट्रोलाक दिवपाक जाय अशें म्हाका दिसता। बाकीच्या कितें तुमी बिझनेसाक सबसिडी दितात तशी पेट्रोलाचे न्हय तरी व्हॅट बी कितें कमी करून तें आमकां मातशें कमी रेटाक दिवपाचें करपाक जाय गव्हर्मेंटान अशें म्हण देवा कडेन सरकारा कडेन म्हगेलें मागणें देवा। जेन्ना BJP सरकार सेंट्रला जालो तेन्ना मोदी सरकारान म्हणिल्लें की आजचे दिन आयगे आनी जे तुमकां पेट्रोल दाम सारके कमी जातले ते आज पासून कमी जालें ना, वाडत आहा आनी आतां गॅस पासून पळोवपाक गेल्यार गॅसाचेर पासून आतां 800-850 रुपया गॅस पावला। ते लोकांनी जेवपाक अशें गोंयकार आनी गोंयकारपण हूंय उरले की आमचें गोंय अशें तरेन पेट्रोला तर हें जालें त्रास जाले जाल्यार लोकांनी जेवपाक अशें लोकांक जेवणा खाणाच्यो वस्तू अशें जाल्यार सगळे वाडत वता। या दरवाडीचो विरोध करपा खातीर काँग्रेसीच्या सेवा दलाचे वांगडी बैलगाडयेचो वापर करतले। म्हाड्डोळ पेट्रोल पंपा लागसार ते निषेध करतले। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें गिर रही है। जहाँ पे $109 प्रति बैरल था आज वो $70 पे आ गया। मगर जो रेसिप्रोकल होना चाहिए फिर भी बीजेपी गवर्नमेंट ने आज जो पेट्रोल का प्राइस है आज 75 से 77 रुपीस के बीच में लेके आ गई। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि बीजेपी सरकार क्या कर रही है। 2014 में जब ये विपक्ष में थे और 1-2 रुपया बढ़ता था ये लोग सड़क पे आते थे, रास्ता रोक करते थे, पार्लियामेंट चलने नहीं देते थे। सुषमा स्वराज, स्मृति ईरानी उस वक्त रोड पे आते थे। आज आपकी गवर्नमेंट सत्ता में है, डीजल 75 रुपीस में आप कोई कुछ बात नहीं कर रहे। कल इसलिए राहुल जी जो हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है और हमारे अखिल भारतीय सेवा दल के भी अध्यक्ष राहुल जी है, उन्होंने भारत बंद का ऐलान किया है और बहुत सारे पार्टियां हमें साथ दे रही। पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब आणि मडगावच्यान खबराकार रमेश नायक रावत। माशेलांतलो नवो बस स्टँड तयार जावन वर्स जालें तरी अजून तो सुरू जाल्लो ना। अधिकृत उक्तावण जालें ना म्हणून तिडकल्ल्या माशेलकारांनी निमणें आपणेच एकठांय जावन बस स्टँडाचें उक्तावण केलें। चवथीच्या दिसांनी त्रास जावचो न्ही हाचे खातीर आमकां अशें करचें पडलें अशें लोक म्हणटात, पूण थळावो आमदार आनी मंत्री गोविंद गावडे म्हणटा हें मगो पक्षाचें कारस्थान। या बस स्टँडाचे काम पुराय जावन सुमार वर्सभर जाल्ले, ताका लागून माशेल, तिवरे, वरगाव आणि बेतकी खांडोळेचे लोक बस स्टँडाचे उक्तावण बेगीतल्या बेगीन करचे असे मागताले। पूण निमाणे कडेन लोकांचे पाशेच काबार जाले आणि थळाव्या लोकांनीच एकठांय येवन बस स्टँडाचे उक्तावण केले। खुर्च्या राजकारणाक लागून हो प्रकल्प सध्या बंद उरला आणि हांव एक BJPचो कार्यकर्तो। आमकां हांगासर लोक विचारता की सरकार BJPचें आसा MJPच्या सपोर्टार आसा आणि BJPच्या सपोर्टान हांगासर सरकार चलता आणि हो बस स्टँड कित्याक बंद काय म्हणून हांगासर आमी सगळ्या लोकांनी हांगा हितून पंचायतीन आमकां फक्त हातभार लायला, पूण हांगासर सगळ्या नागरिकांनी मेळून हो बस स्टँड लोकां खातीर चालू केल्लो आसा। फक्त बसी खातीर न्हू, फक्त जे चवथी कडेन जे पार्किंग हांगासर प्रॉब्लेम जातलो तो पार्किंगाची सोय जावपाक जाय आणि जे भाजी मार्केट तशेंच हांगासरल्या बाकीच्या चवथीचो जो बाजार भरता ताका लागून माटोळीचे सगळ्या हांगासर ट्रॅफिक जॅम जाता। सदांच दिसांचे हांगासर ट्रॅफिकाचो प्रॉब्लेम आसता। त्या प्रॉब्लेमाक लागून हांगासर हो आतां आमी ग्रामस्थांनी सगळे ग्रामस्थ एक जावन हांगासर हो बस स्टँड चालू केल्लो आसा। पूण आमदार गोविंद गावडेक ही गजाल आवडली ना। तो म्हणटा मगोच्या वावुरप्यांनी फुडाकार घेवन हो स्टंट केला।
आणि एक भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो तितून आसा म्हाका क्लिप मेळ्ळे प्रमाणे पण तोवूय म्हाका दिसता पाकिटाचोच मनीस असपाक शकता कारण भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आसा आणि सरकाराच्या अशे विरुद्ध उलोवप म्हणल्यार तो कार्यकर्तो जावपाकूच शकना ही दुसरी गोष्ट आसा आणि म्हणूनच हांव म्हणजे ह्या मोगो पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक सुद्धा आज त्यांच्याच नेतृत्वाचेर विश्वास ना म्हणजेच ते कॅपेबल ना अशे तरेन ह्या बस स्टँडाचे उद्घाटन करून त्यांच्यानी दाखोवन दिल्लें आसा हेंच हांव तुका सांगपाक शकता हेजें रितसर उद्घाटन जालें ना हांव एक सरकाराचो घटक जावन आसात आणि त्या घटकांतलो म्हाका सरकाराचो आणि हांव बौद्धीक विचारांचेर चलतां कोणी तरी पेल्लेल्या कोणी तरी फेकून दिल्ले ते खाले नंतर उलोवपाक लायले किंवा कोणाक तरी घेवन आवन ते कितें तरी केले आणि अक्षरशः तिवरे वर्गाव पंचायती 2-3 ते पंच सदस्य आसात तांकां अक्षरशः फोटोवन थंय व्हेल्ले आसात अशें म्हाका कळिल्लें आसा मोगो पक्षा कडेन निगडीत आसात हांव महाराष्ट्रवादी पक्ष भाऊसाहेब बांदोडकरांचो म्हणना जे पाकिटांचे जे मोगो पक्ष जे आसात ते मोगो पक्षा कडेन ते निगडीत आसात आणि खरें म्हणल्यार हे सगळे ज्या वेळार हांवें तुमकां स्टोरी नॅरेट केली जे पाकिटां घेवन सगळे काही गोष्टी आज उलयतात त्याच मोगो पक्षाच्या फुडाऱ्याचेर हे कांसुलाचेर तांच्यांनीच आपले थापड मारिल्लो आसा म्हणजे खाल्ले पानारूच अळशीक केल्ले आसा हे सरळ म्हजो तांचो आरोप आसा आपल्याच युती सरकारांतल्या पक्षाचेर फार पेटोवपाची गोविंद गावडेची ही पहिलीच खेप न्ही हाचे पयलीं ताणें पेड्ड्यार जाल्ल्या रस्त्याक लागून मोगोचो मंत्री सुदीन ढवळीकराचेर फोग काडिल्लो आता परत तेच जाला ते पळयल्यार दिसता ह्या युती सरकारात सगळे सारके ना माशेलच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक नव्या बार्रांक परवाने दिवपाक मयेच्या लोकांनी विरोध केला पंचायत मंडळ फाटल्या दारांतल्यान सोऱ्याच्या नव्या बार्रांक परवाने दिवंक सोदता असो आरोप तांणी केला आनी नव्या बार्रांक परवाने दिल्यार रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी लोकांनी दिल्या जो एक निर्णय घेतलेलो आसा की मयान आनी नवी बार्रां नाका ह्या निर्णयाचें खरें म्हणल्यार पंचायतीन स्वागत करपाक जाय पण तरी सुद्दां फाटल्या दारांसून नवीन लायसनां दिवपा खातीर कांय लोक प्रयत्न करतात त्या गोष्टीचो आमी निशेध करतात कांय अधिकारी जे आसा हे अधिकारी पयशाच्या मोहान ही नवीन लायसनां दिवपाच्या तयारीन आसात आमी एक शिटकावणी दिता मयेकारांचो तुमी अंत पळोवं नाका आमी जर एकठांय जाले जाल्यार तुमी खंयच उरचे नात हे लक्षांत दवरात लायसन कशाच पद्दतीन तेंच्यांनी दिवचें न्हू किंवा होलसेल सुद्धा जे दारूचे दुकान आसा त्या कशाय पद्दतीन ह्या लोकांक नवीन म्हणटा तें लायसन दिवचें न्हू ही आमची मागणी आसा आणि ग्राम सभेचे रेझोल्युशन आता घेऊया एक ल्हानसो व्यावसायिक विसव विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावयल्यो खबरो गोवा फॉरवर्डाचो मंत्री विजय सरदेसायान मडगांव पालिकेच्या आपल्या गटाच्या नगरसेवकांक इलेक्ट्रीक सायकली वाटल्यात आणि ह्यो सायकली साद्यो सुद्यो न्ही सलमान खानाच्या बीइंग ह्युमन ह्या संस्थेच्यो ह्यो सायकली एका सायकलीक 40 ते 57 हजार रुपया पडटात पेट्रोल आणि डिझेल दिसान दीस वाढत चल्ला अशा वेळार इलेक्ट्रीक सायकली हो बरो पर्याय जावपाक शकता ते खातीर आता फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान फुडाकार घेतला पूण ह्यो सायकली सर्वसामान्य लोकांक परवडच्यो न्ही सलमान खानाची बीइंग ह्युमन ही संस्था ह्यो सायकली तयार करता संवसारीक पर्यावरण दिसाच्या निमतान ह्या सायकलींचे लॉन्चिंग केल्ले exercise of councillors of the Goa Forward in Margao Municipal Council moving around in e-cycles which are Salman Khan's Being Human cycles is basically a tribute to this Global Mobility Summit. Now in this Global Mobility Summit move the thrust has been to that global mobility is going to be the thing of the future. Here we are introducing a mobility which is going to be congestion free and which is a e-cycle. E-cycle means green energy. तो जायते जो पडटा मनीस पडटा आनी ताच्यान उठूंक जायना सायकल हें एक व्हेहिकल अशें जें पडटल्याक रोखडो उठूंक लायता सायकली वयल्यान पडिल्लो मनीस केन्नाच आपणाक दुखला म्हणून सांगिना मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार पणजेचो मांडवी न्हंयचो देगेवयलो फुटपाथ ही सगळ्यान सोबीत सुवात ह्या पुराय रस्त्याचेर व्हडले व्हडले रूख आसतात पूण पणजी महानगरपालिकेनय हांगा ल्हान ल्हान झाडां रोपां लावन ताची सोबीतकाय वाडयल्या
मात सध्या थंय लागिल्ल्या अष्टमीचे फेरयेन ह्या सोबीत झाडांचेर काळ हाडला. फेरयेक येवपी लोक येताना वतना ही झाडां माड्डयत चल्ल्यात. दुसरे कडेन घालताली ती अष्टमीची फेरी ह्या वर्सा परत हेच सुवातेर हाडल्या. सध्या ह्या फुटपाथाचेर फेरी लागल्या तातूंत चड आसा ते फर्निचर. पयलीं म्हटल्यार स्टॉलवाल्यांनी हे फर्निचर हाडून दवरतना ह्या झाडांची कांयच दयामाया केली ना आणि आता ते फर्निचर विकते घेवन वतना गिरायकय ही झाडां मेळत तशी मांडीत चल्ला. चवथ येता म्हणसर ही फेरी सोंपतली तेन्ना पणजे महानगरपालिका ह्या अर्दमेल्या झाडांचे कितें करता ते पळोवचें पडटलें. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. निमणे फोंडेचो माटोळेचो बाजार पयलींच्याच जाग्यार पावलो. 2 वर्सां जालीं ताका नवे सुवातेर बसयल्ले, पूण थंय जाय तशें गिरायक जालें ना. ताका लागून फोंडे नगरपालिका मंडळान थाराव पास करून पयलींच्याच सुवातेर माटोळी बाजार भरोवपाचें थारायलां. माटोळेचे सामान विकतल्यांनी हे विशीं पालिके कडेन कागाळी केल्ल्यो. ताका लागून पालिका मंडळान हो निर्णय घेतला. पयलींचे सुवातेर बाजार परत व्हेलो जाल्यार येरादारीक अडखळ जातली अशें म्हणून 2 नगरसेवकांनी ह्या थारावाक विरोध केल्लो, पूण भोवमतान हो थाराव जालो. फाटल्या 2 वर्सां सावन माटोळेचो बाजार वयल्या बाजारांत भरतलो, पूण थंय लोक वचच नाशिल्ले. कावन्सिलान डिसिजन घेतलें की पयलीं जो जातालो पारंपारीक पयलीं जातालो जो भायर रोडार तशेंच करचें म्हटल्यार 2 वर्सां कावन्सिलान आतां आयज डिसिजन 2 वर्सां कावन्सिलान 2 वर्सां जे फाटल्या मार्केटा फाटल्यान घातले एप्रोच रोडाक घातले तेन्ना चडशे लोकांनी तांकां जे हे आसा माटोळी विकता तांकां गिरायक जालें ना आनी चडशे जाणांनी तें सामान थंय उडोवन गेले. हें आयचे मिटिंगेक कावन्सिलरांनी मांडलें. ताका म्हाजो आनी आमचो एक कावन्सिलराचो विरोध आसा. कित्याक पयलीं आतां ह्या 2 वर्सांन आमी कावन्सिलरान रेजोल्युशन घेवन एक बऱ्या एप्रोच रोडार आमी हो माटोळी मार्केट भरयताले आनी त्या खातीर खुबशे अशे जे ट्राफीक कंजेशन जाताली, ट्राफिकाचो प्रॉब्लेम आनी सगळे वेपारी एकठांय येवन एक बरो तरेचो वेपार करतालो. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. घेवया आनी एक ल्हानसो वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. नेतुर्लेच्या लोकांनी स्ट्रॉबेरी रोवपाचें थारायलां. स्ट्रॉबेरी रोवपाक सांगेच्या ह्या वाठारांतलें वातावरण पोशक आसा. सुमार 5,000 चौखण मीटर जमिनीचेर स्ट्रॉबेरी लायतले. सुरवातीक 32,000 किलो पीक काडटले. तातूंतल्यान स्ट्रॉबेरी लावपी 60 शेतकारांक सुमार 60 लाख रुपया फायदो जातलो. अटल ग्राम उदरगत एजन्सी खाला हे स्ट्रॉबेरीचे पीक काडटले. नोव्हेंबर ते एप्रिल ह्या सिजनान रोपां महाबळेश्वराच्यान हाडटले. ते खातीर शेतकारांक प्रशिक्षण दिलां. नेतुर्ली गांवांत मागास जमातीचे 65% लोक रावतात. आनी थंय स्ट्रॉबेरी प्लांटेशन हें करपा खातीर अटल ग्राम डेव्हलपमेंट एजन्सी तांकां कितें लागता प्लांट आसतले तांकां पयलीं हाडून आमी ट्रेनींग दिलां. महाबळेश्वरासान हाडून तो बरो फार्मर ते स्ट्रॉबेरी प्लांटेशन करता ताका हाडून आमी तांकां ट्रेनींग दिलें आनी आतां ते तयार जाल्यात की स्ट्रॉबेरी थंय प्लांटेशन लावपाक. तांकां जे कितें लागता इरिगेशन फेसिलिटी आसतली, प्लांट आसतले, पेस्टिसायड आसतले, बाकीचे जे कितें गरजी लागतात तांकां ते आमी सगळे अटल ग्राम डेव्हलपमेंट एजन्सी आसा ते सेल्फ हेल्प ग्रुप जे आसा थंयचे तांकां आमी प्रोवायड करतले. The total output out of this 5 hectare land is expected is 32,000 kilograms of strawberry. 32,000 kilograms of strawberry will be produced between November to April in Netravali village itself. The marketing arrangements have been re-established of the farmers with some wholesale dealer in Madgaon, and it is expected that 60 lakhs rupees will be earned by these 60 families of farmers in Netravali. अटल ग्राम उदरगत एजन्सीन आणखीनय काय प्रकल्प हातात घेतल्यात. तातूंत गावाचे सोबेतीकरण, अंगणवाडी सुरू करप, संडास बांधप अशाय कामांचो आस्पाव आसा. आदर्श अंगणवाडी जे आसात ते मार्गवाडाक थंय बांदलेले आसात आनी जे प्रोजेक्ट जे आसात बाकीचे वेल्ल्या सारकी अंगणवाडी आसतली नियर बाय बांदवाडा हांगा अशी 2 आमी प्रपोजलां सद्या घेतलेले आसात. एस्टिमेट रेडी आसात. बाकीचे ब्युटिफिकेशन म्हळ्यार बाजार नेत्रावळी बाजारांत म्हणटकीर ते ब्युटिफिकेशन जे आसा जे बारीक बारीक कितें कितें मागीर आतां टॉयलेट जे आसात मेन जे कोण आयिल्ले नंतर तांकां थंय हें करपाक बायोटेक टॉयलेट आमी थंय बसयतले. हे प्रकारचे एजन्सी काम करतात. हें काम करता आसतकीर पयलीं आमी अटल ग्राम डेव्हलपमेंट एजन्सीन टोटल नेत्रावळी पंचायतीची सर्वे केला.
कोणा कडेन संडास आसात, कोणा कडेन काव शेड आसात, ह्या प्रकारचे सगळे आमचे डेटा तयार आसा. नेतुर्लेच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. ढवळी फोंडेच्या श्री सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळान तांच्या रुपया महोत्सवाच्या निमतान ह्या वर्सा साबार कार्यावळी दवरल्यात. आयतारा मंडळाच्या वांगड्यांनी पत्रकार परिशद घेवन हे विशीं म्हायती दिली. माटोळेचे सामान विकतल्यांनी हे विशीं पालिके कडेन कागाळी केल्ल्यो. ताका लागून पालिका मंडळान हो निर्णय घेतला. पयलींचे सुवातेर बाजार परत व्हेलो जाल्यार येरादारीक अडखळ जातली अशें म्हणून 2 नगरसेवकांनी ह्या ठरावाक विरोध केल्लो, पूण भोवमतान हो ठराव जालो. फाटल्या 2 वर्सां सावन माटोळेचो बाजार वयल्या बाजारान भरतलो, पूण थंय लोक वचच नाशिल्ले. कावन्सिलान डिसिजन घेतलें की पयलीं जो जातालो पारंपारीक पयलीं जातालो जो भायर रोडार तशेंच करचें म्हण. कित्याक 2 वर्सां कावन्सिलान आतां आयज डिसिजन 2 वर्सां कावन्सिलान 2 वर्सां जे फाटल्या मार्केटा फाटल्यान घातले एप्रोच रोडाक घातले तेन्ना चडशे लोकांनी तांकां जे हे आसा माटोळी विकता तांकां गिरायक जालें ना आनी चडशे जाणांनी तें सामान थंय उडोवन गेले. हें आयचे मिटिंगेक कावन्सिलरांनी मांडलें. ताका म्हाजो आनी आमचो एक कावन्सिलराचो विरोध आसा. कित्याक पयलीं आतां ह्या 2 वर्सान आमी कावन्सिलरान रेजोल्युशन घेवन एक बऱ्या एप्रोच रोडार आमी हो माटोळी मार्केट भरयताले आनी त्या खातीर खुबशे अशे जे ट्राफीक कंजेशन जाताली, ट्राफिकाचो प्रॉब्लेम आनी सगळे वेपारी एकठांय येवन एक बरो तरेचो वेपार घडटालो. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. आनी इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेरूय पळोवपाक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.